नमस्कार. आम्ही आज सध्या म्हापशा आकोर्टा कडेन कोर्ट जंक्शन आहा हो रस्तो सदांच बिजी आसता. हांगासर एक कोर्ट जीएमएमसी कोर्ट आसा आनी दुसऱ्या सायडीन हांगा स्कुलां आसात. स्कूल सुट्टा तेन्ना आनी सकाळीं टायमार हो रस्तो सारको बिजी आसता आनी हालींच हांगा रस्त्याचेर डिवायडर घातिल्लो आसा आनी डिवायडर घालूनच दुसऱ्या दिसात हांगा एक गाडी आसा ती डिवायडराचेर चडिल्ली आसा. जे फोर व्हिलरचे हे आसात चालक आसा तांकां ह्या डिवायडराचो अदमास येना, जेणे करून ते गाडी डिवायडराचेर चडयतात. डिवायडर घालतना थोड्या लोकल्सांनी ह्या हेजेर अपोज केल्लो, बट ऑथॉरिटीन कांय आयकिल्लें ना आनी पयर एक गाडी ह्या डिवायडराचेर चडली आनी आयज सकाळीच एक गाडी ह्या डिवायडराचेर चडिल्ली आसा. डिवायडर आसा टर्न घेतना खंय घेवन येवचें पडटा. लास्ट टायम सुद्दां कांय नाशिल्लें, आतां भायर येतना सुद्दां कळना, गाडयेची हायट वयर आसता. आतां डिवायडराची वयर सगळी कंप्लीट. गाडी पार्क कसं झालं किती जाता सर? हे काढून जायचं असता, हे काढून जायचं असतं. आता वो डिवायडर काढतो म्हणतो किती आता अजून गाडी त्यांना बाहेर घेता ॲडव्होकेट. या सायडीन ट्रॅफिक असतं, या सायडीन ट्रॅफिक असतं. त्या सायडीन जर गाडी पार्क असत तुका मागीर कळना, मागीर अशी घेतली की तुका डायरेक्ट ब्लायंड स्पॉट तयार जाता आणि गाडी वयर चडटा. हे काढून ॲटलीस्ट बॅरिकेडिंग बी घालताले गरज दिस इज व्हेरी रिस्की. सेम स्पॉट सिमिलर कार एडवोकेट्स. ओके. हांगाचे जे एडवोकेट्स बी आसात सद्दां ते हांगाच्यान हें करतात, तेंच्यांनी ह्या हेजेर नाराजगी व्यक्त केल्ली आसा. सो ऑथॉरिटीन ह्या हेजेर बेगितल्या बेगीन कारवाई करची म्हणटा आनी हो डिवायडर आहा तो हांगाच्यान काडचो, जेणे करून व्हडले जे अपघात आहा ते जावचे ना. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.